बुलेटिनांक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनांक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो घडामोडी घडल्यो ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी आमचे अँकर समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। तर आयज 3 डिसेंबर आनी आयज पोरण्या गोंयचे सायबाचे फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयले। तर ह्या फेस्ताक गोंयचेच न्हय तर गोंया भायले लेगीत भावीक सायबाचो आशिर्वाद घेवपाक हजर आशिल्ले। तर ह्या वेळार राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विजय सरदेसाय आनी हेर आमदार मंत्र्यांनी लेगीत हाजेरी लायिल्ली। तर गोंय हें एकचाराचें प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयान शांतिकाय तिगोवन दवरप गरजेचें आसा असो संदेश ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलो। तशेंच हेर आमदार मंत्र्यांनी गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवन समेस्तांक फेस्ताच्यो परबी भेटयल्यो। तर ही अपडेट तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। मडगांव रेल्वे स्टेशन जे आसा ते सध्या गोंयचे एक म्हत्वाचे रेल्वे स्टेशन आसा। वेगवेगळे पर्यटन थळांक जोडपी एक म्हत्वाचें मुखेल रेल्वे स्टेशन आसा। मात ह्या रेल्वे स्टेशनाच्या भायर जी ओतिकाय जाल्ली आसा म्हणजे जे प्रवासी येतात ते पॅसेज जी केल्ली आसा लोकांक येवज वच करपाक थंयच ते मुक्काम करून रावतात, न्हिदतात आनी ते पळोवपाक दृश्य जे आसा ते बरें दिसना। तशेंच रेल्वे स्टेशनाच्या भायर जे आसात पळय फुटपाथ थंय खूबशे दीस हे जे लोक आसात प्रवासी आसात ते ताडपत्री घालून रावतात। देखून हाचेर खंय तरी संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालचें आनी बेगोबेग ह्या प्रवाशांक खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा। सो ही तुमकां बातमी सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। फुडें वचूया डॅस इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। संसदेचें अधिवेशन सुरू आसा आनी ह्या अधिवेशनात जे गोंयचे जे एक बील आसा एसटी रिजर्वेशन ते एसटी रिजर्वेशनाचे बील जे आहा ते चर्चेक येवपाचें आसा। 16 वेगवेगळी विधेयकां आसात त्या ह्या ज्या विधेयकांनी ह्या गोंयच्या बिलाचो आस्पाव करून घेतिल्लो आसा आनी ताचेर चर्चा जातली। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार केंद्रान पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर गोंयांत 2 म्हत्वाचे प्रोजेक्ट सँक्शन केल्ले आसात आनी ह्या दोनूय प्रकल्पां खातीर 188 कोटी रुपया मंजूर केल्ले आसात। पयलो जो प्रकल्प आसा जो फोंड्या येवपाक आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल म्युझियम आनी दुसरो जो प्रोजेक्ट आहा तो पर्वरी टावन स्क्वेअर हे 2 प्रकल्पां खातीर 188 कोटी रुपया मंजूर केल्ले आसात। दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। आणि एक म्हत्वाची अपडेट आयज सकाळी करसवाड्यार एक कारयेक अपघात जालो महाराष्ट्राचे कारयेक आनी तातूंत जे पर्यटक आसले ते गंभीर जखमी जाल्ले आसा। देखून तांकां उपचारा खातीर GMCत दाखल केल्ले आसा। फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकरा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गांवांत आशिल्ल्या मायनिंग पिटांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा। देखून ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हें उदक खांडेपार न्हंयत सोडलें जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना। देखून संबंदीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जाता। दुसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार मिरामार ते करंजाळी वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। कांय बेंच मोडल्यार जाल्यार कांय बेंच त्या जागे वयल्यान गायबच आसा। देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगेजान सांगलें। तर आता फुडें वचूया वर्षा कडेन आनी तांणी खंयची बातम्यो कवर केल्यात ते ताच्या कडल्यान जाणून घेवया।
आयज 3 डिसेंबर 2024 आणि 1992 सालाच्यान युनायटेड नेशन हांच्यांनी दिव्यांग दीस जो आसा तो मनोवपाक म्हणजे तांच्यांनी सुरवात केली. तांचो मेन हेतू आसलो तो म्हटल्यार जे सामान्य लोकांक जे हक्क मेळटा ते हक्क सुद्दां म्हणजे जे आमचे दिव्यांग भाव भयणां आसा तांकां सुद्दां मेळचे म्हणून तांच्यांनी ही सुरवात केलेली. जाल्यार आयज आमी जेन्ना जे प्रकाश कामत आहा तांचे कडेन उलयतना तांच्यांनी सांगलें की गोंयान सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेरनस जावपाची खूब शक्यता म्हणजे करपाक जाय. ताजें कारण म्हटल्यार म्हणजे अशे थोडे लोक आसतात ते म्हटल्यार दिव्यांग लोकांक खंय तरी समजून घेयनात जाल्यार तांच्यांनी सुद्दां ते लोकांक समजून घेवपाक जाय आनी सामान्य लोक जे आसा तांच्यांनी मेळून म्हणजे तांकां तेंचो जो आवाज आसा तो मुखार काडपाक जाय अशेंय तांच्यांनी सांगलें. जाल्यार ही सविस्तर बातमी तुमी आमच्या बुलेटिनाक पळोवपाक शकता. आणि एक महत्वाची बातमी म्हळ्यार CCPन जे पणजे मार्केटांतले जे दुकानदार आसा तांकां 400 दुकानदारां तांकां नोटीस जारी केल्या कारण तांच्यांनी भाडें आसा तें फारीक करूंक ना. 7 दिसां भितर ते भाडें फारीक करात ना जाल्यार ती दुकानां खाली करतले अशी शिटकावणी CCPन दिल्ली आसा. तर ही सविस्तर बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. ह्यो आतां तुमकां सब एडिटरांनी एंकर्सांनी आनी रिपोर्टरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको हांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सो तुम्ही फॉर सनबर्न आसा, तुमकां सनबर्न जाय, तुम्ही काल सांगला तशें
जे मेजॉरिटी जातली त्या प्रमाणे वयतलो. म्हणजे जे मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो. तुमचें कितें म्हणणें? सरपंच जाय. तुमचें नाव कितें? लोकांक जाय म्हणून तुमकां जाय. तुमचें नाव कितें? अर्जुन कानडकर. तुमी पंच? हय. तुमकां जाय. आज त्यांची सत्ता आसा तेवढ्या काय शांतपण जालें. आमी BJPचे पूण आयज कितें आमकां सन्मान होनाका. बरें फेस्टिवल हाडात तुमी ऑर्गनायज करा, आमकां फूल सपोर्ट आसता. आयज ही सन्मान लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य ना म्हणून आमचो अपोज आसा. तुम्ही ठाम आसतले? आमी ठाम आसतले. तुमी आयज विरोध करतले आतां बैठकीक आनी मागीर समज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भुमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आमी घुसतले केन्ना घुसपाचे आहा पंचायतीन? पळयात कोण येता ते पळया. लोकांक फुगत आमदार येवचो ना स्वता. येता. ओके थँक्यू. तुमी खंयचे दबाव बी बरी पडचे ना 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 आमी आतां काल पडटा न्हू. आमचे फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाव बॉल करता. तुमकां फोन येयल्ले हय फाटी सर म्हणून. येस आमच्या संस्कृतीचे घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले. आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा, मोरजायची मोरजाई आहा, मोरजेची तो व्यता आहा, ह्या वाटेन व्यता आहा. पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा. हे देवदेवतांचो जर हे जर परिणाम देवदेवतांचो जर तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार देव धारेश्वराची माऊली आहा, हे जे देव देवता आहात ते तुका कशेच तरेन बसोवन एकंदरीत तुमचो विरोध आसतलो. आमचो एकंदरीत विरोध आहा. काही गोष्टी ज्यो वायट आसात तांकां सगळ्याच विरोध आसा. ठराव तसो घेतले तुमी? ओके.